उसगावा आत्मनिर्भर भारत येवजणेतल्या कोयर प्रकल्प उबारतले। या प्रकल्पाचे काम सद्याक नेटान चालू आसा। फुडल्या एका म्हयन्या भितर काम पुराय जातले अशी माहिती उसगावचे सरपंच रामनाथ डांगीन दिल्या। जाल्यार थळाव्यां खातीर भौशीक मसणभूंय बांदपाचे काम सुरू आसा अशेंय ताजें म्हणणें। हो जो MRA मटेरियल रिकवरी प्लांट जो आसा पळय वो आमकां म्हणजे हायकोर्टाचें एका डायरेक्शन आहा आनी डायरेक्शन अशें आहा की प्रत्येक पंचायतीन हो करपाक जाय आनी अशा पद्दतीन आमी ही कुमनदाते कडल्यान जागा जी आसा ही कुमनदाते कडल्यान जागा घेवन कुमनदातीन आमकां डोनेट केली आनी तितून हो प्लांट आमी उबो केलो। ह्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां 60 लाख रुपया खर्च करपाक दिले आनी हे जे बांदप जे चालू आहा की हो उबारला हो सगळो टोटल आत्मनिर्भर भारत हेच्या अंडर सगळो उबारलेलो आसा। आतां तो ऑलरेडी कंप्लीट जाला। आता थोड्याच दिसांनी तो स्टार्ट करपाचो आसा, तेका लागून ते जे तेजे एक्सपर्ट आहा ते कंपनी जी आसा ती कंपनीचे जे हे आसा जे तेंचे जे अधिकारी आसा ते हांगा येयल्ले आसा। आमचे ह्या कामाक म्हणटा ते आमचो डेप्युटी डायरेक्टर प्रसिद्ध नायक कितें हेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो। तेंच्यांनी इतलें बी सांगलां की तुमकां जेन्ना जेन्ना गरज पडटली तेन्ना आपूण येतलो म्हणून, तुमी केन्नाय आपया म्हणून। पूण हें जावपाक जाय आनी ह्या पद्दतीन हे जो प्लांटाचें जे आसा तें चालू जाल्लें आसा आनी आमी तो रोखडोच थोड्या दिसांनी म्हणजे एका म्हयन्या भितर आमी कार्यरत करतले आनी हे अत्यंत गरज आसा। शिवाय दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी जे उसगांवान डोर टू डोर म्हणजे 100% कलेक्शन गार्बेज करपाचो बी आमचो प्रयत्न आसा। हेका यश जर दितलें जायत जाल्यार प्रत्येक सगळ्या नागरिकांनी आमकां कॉपरेट करचें पडटलें। पळय हें केलां पळय, तुमकां आतां सगळ्यांक तुमकां भोंवोन दाखयलें कितें म्हणून की आमी MRF फॅसिलिटीज खंय तयार करतले, गार्बेज डिस्पोजल खंय कशें करतले, सॅग्रिगेशन आनी सायड बाय सायड जी आमच्या उसगांवान जी मोठी समस्या आसली ती सार्वजनीक स्मशानभूमी। आता सार्वजनीक स्मशानभूमीसाठी हो जो भाग जो आसा हे पळय आमी हे बांदलेले आसा तो सार्वजनीक स्मशानभूमी म्हणून उसगांव लोकां खातीर जे आहा ते आमी तयार करतले, प्रोवायड करतले आनी लोकांक दितले जेणे करून उसगांवचो जो प्रॉब्लेम जो आसा हो सॉल्व जातलो। आमी आज उसगांव पंचायत क्षेत्रांत आसा, ज्या जाग्यार कचरा प्रकल्प जाता थंय आसा। आज आमचे जे डायरेक्टर आसा आमचे प्रसिद्ध नायक हेणी आज हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा सरपंचा सकट आनी कशी खंय पावल्या तें काम ते पळयल्लें आसा आनी अवघ्या एक म्हयन्या भितर हें काम पूर्ण जातलें आनी हो जो कचरा प्रकल्प आहा तो चालीक लागतलो। कचरा प्रकल्प एकदां जालो जाल्यार सगळे उसगांवचो जो कचरो आसा वोल आनी सुको तो सगळे कचऱ्याचे व्यवस्थीत जातलें अशें सरपंचाचें म्हणणें आसा। जी स्मशानभूमी आसा ती पब्लीक लोकां खातीर आसा। पब्लीक स्मशानभूमी हांगा खंयच नाशिल्ली, पयली फावट हांगा तेंच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ह्या फंडांतल्यान ही घेतलेली आसा। हांगा जे हिंदूची जे आहा क्रिमेटोरियम तेका हांगा लासपाची हिंदूची जे कार्य आसा ते करतले आनी जे अन्य धर्माचे आसा तांकां पुरपाचें आसा जाल्यार तांकांय वेवस्था हांगा केल्ली जातली अशें सरपंच आमचे डांगीन सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।